नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। लोटलेच्या नागरिकांचो वेर्णा सनबर्न आयोजनाक विरोध ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक वगडावचो पडला जीव देखून सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी। लोटलेच्या ग्रामस्थांची सरकाराक मागणी ग्रामसभेत सनबर्ना आड थाराव संमत। आयतारा ताळगांवची ग्रामसभा तापली। रोमी लिपी वांगडा उदक दोंगर कापणीच्या विशयाचेर जाली चर्चा। सगळे प्रश्न जातले सुटावे सरपंच मारिया फर्नांडिसाचे आश्वासन। हटीवाडो नेरुला गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून आवय पूत जखमी। दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू। फुडलो तपास चालू। मांद्रे यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फातोडेर लागलो उजो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकार हांकां सुमार 30 लाखांचे लुकसाण। देवादायीन जिवीतहानी ना। बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडेच्या सोनसोड वाठारांत गाडी जप्त। शेल्डेसान सुरावले व्हरताले म्हशी। फातोड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद। आणि पणजे जुन्या पलाशाची अवतिकाय आदाराक लायल्या धिग्यो। सुवातेत चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आणि म्युझियम। स्पेशल रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। सनबर्न रोमी आणि कोंकणी समान दर्जो आणि वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा तापली। मजगती लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजना ग्रामसभेत विरोध दाखयत सनबर्ना आड थाराव संमत केलो। सनबर्न रोमी कोंकणीक समान दर्जो आणि वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा तापली। लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयलो। सनबर्नांत ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडला। देखून सरकारान सनबर्नाचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी लोटलेच्या ग्रामस्थांनी सरकाराक केला। उपरांत ग्रामसभेत सनबर्ना तशेंच नेवनागरी आणि रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव संमत जालो। मजगती कोयर प्रकल्प आमकां वेर्णा नाकाच म्हणूनय ग्रामस्थांनी विरोध दाखयलो। मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock पासून चालू होताय म्हणून 101% तिला क्लॅरिटी आहे की आणि रिपोर्ट आहे एव्हरी सनबर्न हाडल्यान तेगेले कितें ना कितें जालो हा इवन डेथ जाल्ले आहे आणि डेथाची रिपोर्ट आहे गुगलाचेर मेळटा की ही डेथ जाली ती ड्यू टू ओव्हरडोस ऑफ अल्कोहोल आणि ड्रग्स म्हणून हांव मागता आनी एक पावट सगळी आवय बापूय आहाय तेका तरणाटे आहाय तेका हो सनबर्न न्हूय आमगे लोटलेनूच पूण आगे गोंयांत आमी जावपाक दिवची न्ही। सावथ गोंय तूं आगे गोंयांत जावपाक दिवची न्ही। आख्या गोंयांत 40 सुमार ग्रामसभांनी रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा। गोंयांत राजभास कायद्यान बदल करून रोमी लिपीक देवनागरी संगता एक सारको दर्जो दिवन रोमी लिपीचो भेदभाव करतात तो थांबोवप। ग्रामसभान थाराव घेवन तो थाराव आमी भारताच्या दिल्ली आसलेल्या लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशन हांकां हे कमिशनाक विनंती करून थारायला। तुमचो आमी स्वागत मागता आनी एक मतान तुमकां ही रोमी लिपी गोंयच्या भास कायद्यान धाडूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी तुमी एक मतान हात वयर काडून वयर म्हणचे। Give it to all authorities. In fact, the managing director and chairman addressed to the managing director and
ग्रामसभा डिस्कशनात 3 पॉईंट आले. एक म्हणल्यार रिगार्डींग डिस्कशन रिगार्डींग सायमन फेस्टिवल. सेकंड पॉईंट आसलो रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट जो वेर्ना येवपा. आनी थर्ड आहा तो रिगार्डींग रोमी कंपनी. सो फर्स्ट पॉईंटाचेर आमी डिस्कशन केलें रिगार्डींग सो अनएनॉमसली इट इज सगळ्यांनी डिसायड केला आमकां सनबर्न नाका म्हणून सांगलें. सेम वे रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट सगळ्यांनी एक्चुअली पयलीं ग्रामसभा गेल्ली अपोज केल्ली. आतां सेम टू बी डन नाव सगळ्यांनी अनएनॉमसली सांगलो की गार्बेज प्लांट आमकां वेर्ना नाका. रिगार्डींग कोंकणी स्क्रिप्ट रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट इट इज एप्लाय. The project which is coming, it's supposed to be MRF material recovery center. It may be the wet project, and people of the Lotni are fully opposing that project. And anonymous resolution has been adopted now to oppose that project because it is falling under the jurisdiction of village panchayat Lotni. The land belongs to someone else, but the jurisdiction falling in Lotni. And Lotni villagers felt that it is having some various problems like waste and all, smell, stinky smell. So many villagers felt that. Last body have sent a letter so many, but we have not received reply from KWMC who is undertaking that project, neither the IDC. So we are awaiting, and again after this resolution I will be sending all the letters again to them and make sure that at least the technicality shall be cleared, because we are in the villagers, panchayat body, not aware of what is going on in that project. That is the stand of the villagers. गोमंतक टीव्ही खातीर लोटलेच्यान भीमा पाटील. आता एक धक्कादायक बातमी. भाटीवाडो नेरूल वाठारात गॅस सिलिंडराचे गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाले. दोगांचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. भाटीवाडो नेरूल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी. घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळट्याचें रुपांतर स्फोटात जालें. ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हो स्फोट इतलो खरो आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो. फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. रिजनल ऑफिसर एचपीचो ताका हें बरोवन आमी मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले. तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता. ह्या बसीचे एका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा. एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड. तितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता. पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात. लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा. पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना भितर जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता. सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता. सो तें एक जावंक शकता. पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना. फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचें दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान. पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना. हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना. गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती. आनी कितें दुसरें आसा LPG इज हेवियर देन एअर. दुसरो तिजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता. म्हणजे तुमी चिंता की बारीक हे जर 1 kg बसून जाल्यार तर 273 टायम्स ती वाडटली. आतां कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकूच ती हें जाता. हांव थंय बसून आमच्या पेपर वाचतालें तेन्ना स्फोट जालो. 7:40, 7:35, 7:40 ह्या टायमार जाता. तेन्ना स्फोट म्हाकाय दाखोवना. म्हाका सगळे कानान दोनी बसले आनी त्या बरोबर फुडल्यान उजो येयलो सगळें. दोळ्यांनी कांय दिसना. तिथे थंय पळयलो तें पेपर थंय उडयलो आनी सगळें भितर धांवलो. आतां कितें जालें तें कळना. मागीर थंय भितर जाता आमचो आवाज येयलो भितर कितें वाड्यान उरलेला. तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो. भायर धांवन येयलो जाल्यार पळयलें ती भितर आसा. भितर तांकां उलयलो हाडली भायर धरून मागीर ती येयली सगळीं शेजारी येयली. खुर्ची तांकां भायर काडली आनी हांव तें पेपर वाचून ते प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले म्हणून सगळे कोण तेजे कितें हाडले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हरले. जनाला त्याचे ग्लास फुटले
आणि भितर सगळे कोयत्याचो शिवड जालो सगळे आख्खे भितर कोयते पडलेले सगळे भाटीवाडो नेरूळ हांगासर आणि आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरांत एक स्फोट जाल्याची खबर। वो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही माहिती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली। जेन्ना पिल्यांचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसून येयलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेले तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें। फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मेबी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली। तो म्हणटा टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां। देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर प्रमाणात लुकसाण जालां। मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां। ह्या घडणुकेन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां। म्हाका इला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो फायर ब्रिगेड फोन येता फायर ब्रिगेड फोन लागना लँडलायन केलो सरान फोन केलो मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयलीं आयला हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो हे उजो पळोवपाक ट्राय केलो उजो खत पावना हांगासर येयलो आनी पावलेलो मागीर गेलो वयर मागीर सर पावलो हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडे सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें तितून फ्रीज बी हाडलें खूब फ्रीज हाडलें TV हाडलें तें हाडलें। ओके कशें काय लागलें तुका काय कशें कितें काय कळोंक ना सर सगळें कितें जालें तें। ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा। भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा। लॅपटॉप आहलो सर्वर आहले सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा। ओके कितें कशें कितें खातीर लागलें बी कितें ना अजून म्हाका काय खबर ना कशें कितें। ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा। ओके गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर। व्हडलेवाड ताळगांवच्या एका फ्लॅटाक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवाऱ्याचो लासून गोबर जालो। सुदैवान हे वेळार फ्लॅटात कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो पालयलो। वॉशिंग मशीनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो। तेजी कुशी करता आमी उजो येताले म्हणून परत इंडोनी पळय जाल्यार उजो येताले आमचे चेअरमॅनाक गेलो फोन मारपाक मागीर येयलो आमी हेका फोन मारले म्हणून रोखडेच काडले आमचे बावी सुद्दां काडले आनी दारू काडले वॉशिंग मशिनाक घातले। सो भरपूर धुंवर येयलो उजो येयलो। ओके कितल्यांक सुमार 10-10 सुमार। ओके सो सगळे उजो वॉशिंग मशिनाक लागलो वॉशिंग मशिनाक खंयचो वाडो आनी कितें आनी काय ना। आमकां पुलीस कंट्रोल रूमांच्यान 10 जावन 12 मिनटांक कॉल आयले फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून आमची इमिजिएटली आमची पणजे फायर स्टेशनाची गाडी आमी स्पॉटाक पावले 5 मिनटां भितर पावले आमी। सो कितें कितें लुकसाण जालां तेंचें लुकसाण जाला ते एक वॉशिंग मशीन जाला आनी एक तेजो देवारो आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें ते देवारान सामान फोटोज बिटोज आहा ते तेजे डॅमेज जाल्या। आनी कितें कारण आसता तेणें कितें केलां एक तेजी देवाचो तो देवारो तेणें ते वॉशिंग मशिनाचेर दवरलेलो तो मेल्ट जावन तेका वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो हे कारण एक आसूंक शकता चड करून हेच कारण कित्याक तेणें वॉशिंग मशिनाचेर तेणें दवरलेलो सो ते मेल्ट जावन तेका उजो पेटला। ओके ते देवाचे हे आमचे आरत आहा हय तेचेर दवरले आनी तेचेर तेका लागून ना तेचेर लागूनच उजो पेटला। सो शॉर्ट सर्किटाचे काही शॉर्ट सर्किट जावंक तेन्ना कोण नासली सगळ्या घरान कोण नासले घर लॉक आसले मागीर इमिजिएटली सायडीच्यान तेजे दार उगडले आनी आमकां वचून दिले भितर। ओके
बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा सोनसोड वाठारात एक गाडी जप्त केली. ही गाडी 3 म्हशी घेऊन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोर्डे पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी ओतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराच्यो म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या ओतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच औतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशीं कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ते ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचे आमचे ऑफिस जे आसा ते आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, कला अकादमीचे वेस्टर्न म्युझिक जे आसा ते आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता. आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलेस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलेस म्हणजे तेन्ना हो पॅलेस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. आयतारा जाल्ल्या तळगांव ग्रामसभेत रोमी लिपी वांगडा उदकाचो दोंगर कापणीचो विशय फुड्यान आयलो. ह्या वेळार रोमी लिपीक समान दर्जो दिवपाच्या थारावाचेर कसलोच निर्णय जावंक ना. थळाव्यांनी दिल्ल्या थारावाची प्रत आमी सरकारा फुडें मांडटले असो पंचायतीचो निर्णय आसा. तशेंच उदक आनी दोंगर कापणीचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन सरपंच मारिया फर्नांडीस हांणी दिलें. दोंगर कापणी उदकाचो प्रश्न सुटावे करपाक ताळगांव पंचायत अपयशी थारला. गांवांत रस्तो वाडोवपाक सुवात ना जाल्यार 10 मीटर रस्तो कशे वाडयतले असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. पंचायतीची मेलिंग सिस्टम फेल. आमी धाडिल्ले मेलिंग पंचायती कडल्यान केन्नाच जाप मेळूंक ना असो सिसिलाचो आरोप. Asking for equal status for Romi Lipi. Okay, most of the Goa panchayats have already taken the resolution. Because see, now 80% of the population are using Romi Lipi for their, Konkani writing.
We cannot write in Devanagari. So I request everybody to be asking for equal status for Romi Lipi. Shortage in a sense like आमचो तालिगांवचो प्रॉब्लम उदकाचोच म्हणून इट इज एवरीवेर पीपल आर हॅविंग अ प्रॉब्लम ऑफ वॉटर. आमच्या तालिगांव उदक येयलें जाल्यार सकाळचें येता त्या लोकांक सांजचें येता. दॅट इज वॉट इश्यूज काडलेले हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाय म्हणून सीएमा कडच्यान फुडें घातलं एंड वी आर होपिंग इट वील डेफिनेटली बी डन. कितें प्लॅनिंग घातला प्रपोजल कितें घातला? प्रपोजल तेणी घातलेलें आसा लायक मोस्टली सोसायटी जावन आमची हायटूय उंच आसा आनी द वॉटर पंपींग ऑल्सो इज शॉर्टेज लायक इन द तांकां बारीकूय उदक येता म्हणून खूब जाणांचे प्रॉब्लम जाल्लेले आसा. बट टू दीस एक्सटेंट MLA Jennifer Monserrat is taking a initiative to finish this problem as soon as possible. That is not. So you support a CM statement? You support CM statement? Resolution घेतल्या की रोमी कोंकणीक कोंकणी आणि देवनागरी दोन्ही बरोबर इक्वल स्टेटसा खातीर आमी रेजोल्यूशन आतां रिजॉल्व केलां. आदल्या पंचायतीन आदल्या ग्रामसभेन आमी एक रेजोल्यूशन मांडलेलो की आमच्या वाठारान उदक ना लोकां कडेन. उदक नासतना तुमी कोणाकूय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिनाका. न्ही पळय कन्स्ट्रक्शन आहा ती येवंक उपकारो ना. तरी पूण हें कितें करता न्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिता. एक पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेणी दिल्या आतां 150 फ्लॅट येवपाच्या मागीर थिंगा आनी 500 फ्लॅट येवपाच्या. आमी पळय ऑलरेडी तालिगांव रावता त्या लोकांनी उदकाक कितें करपाचें कळ्ळें. म्हणजे आमकां उदक मेळना पूण तुमी नया लोक हाडटा आमच्या वाड्यान आमच्या गांवान आनी तांकां उदक दिवंक सोदता. सो दीस तालिगांव पंचायत एंड द तालिगांव ग्राम सभा इज अ कंप्लीट फार्स. कित्याक उलोवंक जाय त्या सरपंचान ती उलयना पूण आमी उलयता तितले ते कडेन कांय रिस्पॉन्स ना आनी कांय सांगपाक ना. फकत ती म्हणटा नो वी वोंट टेक दीस रेजोल्यूशन, वी वोंट टेक दॅट रेजोल्यूशन, वी वोंट डिस्कस दीस मॅटर, वी वोंट डिस्कस दॅट मॅटर. आणि काय फायदोच ना आणि वयल्यान ते इन्सल्ट करता. आता इतले कॉम्प्लेक्सीस भरपूर आहा की आमच्या सोसायटीन पासून उदकाचे प्रॉब्लेम आहा. एवरी समर सीजन आमकां टँकरी हाडपाक जाय एंड एवरी सोसायटी इन तालिगांव इज गेटिंग वॉटर. सम पीपल फ्रॉम द डे दे एंटर इन टू द सोसायटी तांकां उदकाचे प्रॉब्लेम आहा आनी लाखांनी ते उदकाक पयशे दिता. सो हाव इज दीस गोईंग अहेड? सेकंडली इज अनदर इश्यू दॅट वी रेज्ड अप वॉज हिल कटिंग. तुम्ही जाणा की वॉट हॅपन इन केरला आणि ते फ्लड जावन लोक मेल्या पासून थिंगा अजून पासून बॉडीज रिकवर करता. वाय आर वी वेटिंग फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी? सीएमान लेटली सांगला की बाबा दिस ऑल दिस हिल कटिंग दॅट इज हॅपनिंग ॲक्शन टू बी टेकन ऑफ. येस ऑर नो ॲक्शन शुड टू बी टेकन ऑफ. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय कोणाच्याच बाणाक लागून निर्माण जावंक ना. आदिवासी समाजाक लागून गोंयचें अस्तित्व तिगून उरिल्लें आसा. शिक्षण संघर्ष सरकारी कामां मेळ्ळ्यांत तशेंच राजकारणांत वांटेकार जायात आनी गोंयचो सांबाळ करात अशें गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी आदिवासी संघटनेच्या कार्यावळीर उलोवप केलें. सामाजिक सांस्कृतिक सगळ्या व्हडली राजकीय पॉलिटिकल थॉट म्हणून हांव बरें आयज एक सॉंग शिक्षणात मुखार दुसऱ्या स्क्वेअर म्हणून सॉंग करता. एज्युकेशन इज पॉलिटिक्स ना. शिकपाक आंबेडकर शिका आनी झूज दियात संघर्ष करात झगडात. आदिवासी भुरग्यांनी तोच संदेश आमचो. तुम्ही झगडात शिकात आनी झगडात. तुमच्या रायट्सा खातीर झगडात आनी तुमचे गोंय सांबाळ करपा खातीर झगडात. ही गोंय तुमची, ही गोंय तुमी घडयल्या. ही गोंय जर आज उरले आसत जाल्यार तुमकां आदिवासी गोंयांत कितें करूं ना. आदिवासी पयले पंगडांनी गोंय घडयलें. आमी जर परशुराम हो उद्देश करतात. परशुराम म्हणजे इज ए मीथ, एक दंतकथा, ती घडयली दंतकथा. कित्याक एक बाण मारलो गोंय घडलें, बाण मारून गोंय घडना. ही एक महाराष्ट्रीय मेळना गरज आशिल्ली. हांगा सगळे मातयेन सगळें उदक भितर हांगा उदक फाटल्यान वचचें पडलें. ते फाटल्यान व्हरून थंय शेतां पिकोवची पडली. रावपा खातीर लोकांक खातीर घरां तयार करची पडली. लोकांक इतलेंच न्हय हांगा नुस्तें पागपा खातीर खारनां तयार करची पडली. खारनां भितर जे पळय खारें उदक येता त्या खाऱ्या उदकान शेतां रोवपा खातीर
कशा तरेची शेतां कशा तरेची बियो तयार करची पडटली इतलें सगळें येतें व्हडलें काम आदिवासी काम आनी आदिवासी ताजे बद्दल कितें म्हळें रवींद्र करताले सांगलो अजून एससी कम्युनिटी रिजर्वेशन ना अजून विधानसभेत तांचो खरो आवाज पावना अजून राजकीय झूज सुरू जावंक ज्या लोकांनी झूज दिलें तांकां फाटल्यान दवरलें वेगळेच लोक सत्ता भोगतात म्हण हांवें म्हणलें तशें शिकार झूज दिया तुमचो अधिकार मेळटा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.